नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। काय लोकांक लागून राजकारण्याची इमेज खालावता उपराष्ट्रपती विधिकार दिसा उलयलो। आमदारांनी फक्त भाषणां दिवची न्हय कामूय करचे राज्यपालांची शिटकावणी। मेळावलेकारांनी पुलिसांचेर हल्लो केला तो चुकीचोच। मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांचेर कोयतो दाण्यांचे वार राजकारणी एनजीओंचे नादाक लागू नाकात चर्चेक येयात प्रश्न सोडवया। दिल्लीत कोंकणी अकादमी स्थापित करपा फाटल्यान राजकारणार आसल्यार वायट कितें भाशेचे बरें जावचे विधानसभा वेंचणुकेत युती नाच मनीष सिसोदिया हेड ऑन। 16 जानेर सावन कोविड वाशिनां दिवपाची मोहीम केंद्राचो बावटो। पहिल्या टप्प्यांत 3 कोटी हेल्थ केअर आनी फ्रंटलायन वर्करांक डोस उपरांत 50 वर्सां वयल्या लोकांक। आनी ताळगांव पंचायत सीसीपीत घालपाचो प्रस्ताव वॉर्डाचो आंकडो 30 वेल्यान पावतलो 50चेर सीसीपी नगरपालिका वेंचणुको बरोबर घेवपाचो विचार। नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट सेल्फ लास्ट काय मोजक्या रोकांक लागून राजकारण्याची इमेज खालावता म्हण उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू गोंयांत विधिकार दिसा उलयलो। ते सुवाळ्याक मुखेल सोयरे आशिल्ले। आमदारांनी फक्त भाषणां दिवची न्हय तर कामूय करचे म्हण राज्यपालान आमदारांक शिटकावणी दिली। गोंय विधिकार दिसा निमित्तान तुमकां म्हाजी परबी विधिकार दीस मनोवपा खातीर हांगा येवपाक म्हाका खुश जाता। Goa is not only beautiful but also dutiful. If beauty and duty is combined together, then you can become mighty also. Note on this occasion that Goa has been front runner on the march of development with highest per capita income and the best human development parameters. Sorry, I am frank. One has to be frank. This is what is happening. The image of the politicians is going down because of the conduct of some people. Some people. The people's perception is that the right character among politicians is in short supply, and this erodes the people's trust in our parliamentary institutions. Legislators are supposed to empower the people and not empower themselves. Nation first, party next, self last. But unfortunately, some people, the last one is the first one. We have to really think in terms of nation. We are all the members of the Legislative Assembly, and everyone of the society will look towards us, how we behave. ऐसा नहीं, भाषण तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, भाषण देने में क्या जाता है, बहुत अच्छा भाषण दे सकते हो, पर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते भी हैं क्या? क्या आपके व्यवहार में, क्या आपके स्पीच में और करेक्टर में इज देयर एनी डिफरेंस? गोंय विधानसभा गोयच्या ह्या समृद्ध लोकशाहीचे मंदिर जावन आसा। हांगासर प्रखर राष्ट्रप्रेम विद्वान सभासद जावन गेल्या, कितलेशेच लेजिस्लेचर जावन गेल्या। तांचे योगदान ह्या गोयच्या म्हणजे आमी जशें म्हणटा की डेव्हलपमेंटान जावं ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावं ती ह्युमन डेव्हलपमेंट सदोदीत त्यांचे योगदान हे खूप मोठे आसा। शैक्षणिक मळाचेर आसतलें, औद्योगिक मळाचेर आसतलें, तांच्यांनी तेन्ना तेन्ना आशिल्ल्यांनी जे कार्य केलां म्हणूनच तर 60 वर्सां मनयता आसतना गोंय आयज एक उच्च पावंड्याचेर पावला। लोकशाहीतल्या पवित्र देवळातले जसे सभापती हे पुजारी तसे मुखेलमंत्री आणि विरोधी पक्ष फुडारी हे प्रमुख सेवेकरी असे हांव मानता। विधानसभेत चलपी कामकाजा नेमाप्रमाणे फुडें व्हरप हाची जतनाय घेवपाचें काम ह्या दोनूय फुडाऱ्यांचें। लोकशाहीच्या देवळांत आमदारांनी भक्तीन आनी श्रद्धेन आनी निश्ठेन सेवा करप हें तांचें कर्तव्य। मेळावलेकारांनी पुलिसांचेर हल्लो केला तो सामकोच चुकीचो। कोयते दाण्यांनी पुलिसांचेर वार केला, पुलिसांक बरोच मार लागला, डिमार्केशन करपाकूय दिना। एनजीओ राजकारण्यांच्या नादाक लागून प्रश्न सुटचो ना, चर्चेक येयात
म्हण उलो. NGO उदरगतीच्या कामाक सदांच विरोध करता. लोकांनीच तांकां समजावचें म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. मेळावले IIT प्रकरणा वेल्यान सध्या राजकारण तापलां. मुख्यमंत्री म्हणटा मेळावलेकारांनी सरकारा कडेन उलोवपाक येवचें. मेळावलेकारांनी पुलिसांचेर हल्लो केला तो बरोबर न्हीच. हांगा फोन डिस्कशन्स केल्या उपरांत तांच्या म्हणणे आसलें हांव थंय यो म्हणून. कारण हांवें जे डिस्कशन्स केले ते ओपन फोरमाचेर आसा. तांकां ज्या पद्दतीच्यो ऑफर्स दिल्यो, ज्या पद्दतीचें तांकां समजून सांगलें, सगळ्यो गजाली. बेजीक तर आमचें म्हणणें आसलें पयलीं सर्वे तरी करपाक जाय. तो सर्वे करपाक गेल्ल्या खातीर म्हाका दिसता पुलिसांक ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी म्हणजे तेंचे शार्प म्हणजे पोयतो घेवन ताका एकट्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक तेंच्यांनी हात कट केला, ताका 21 स्टीच पडल्या. दुसऱ्या एकट्याच्या कोणाच्या पांयाक लागल्या, कोणाच्या तोणके फाटीर लागल्या, कोणाच्या तकलेर लागल्या. अशा 3 जाणांक तरी म्हाका दिसता बारीक खर्च म्हणजे इवन दो बिचोले पिया ही इंजर्ड म्हणजे ताच्या हाताचेर तोणको बसलो, ताका ब्लड येयलें. म्हणजे जरी स्टिचीस ना गेले की अशा पद्दतीन मारप, परत तांच्यांनी मसाल्याचें उदक काडून दोळ्यान मारप, ही वृत्ती जी आसा पळय ह्या पद्दतीची हें जें आहा ती म्हाका दिसता गोंयकारां कडेन अशा पद्दतीची वृत्ती आसची न्ही. आमी जेन्ना बसून डिस्कशन करपाक तयार आहा. हांव एकदां न्ही तर तेंच्या कडेन म्हाका दिसता हांव 3 फावटी बसलो. अनऑफिशियली तांकां हांवें 2दा आपयलें. 2दाय ते सांखळे डिस्कशनाक गेले. हांव थंयसर गेलो, हांवें थंयसरूय तेंच्या कडेन डिस्कशन केलां. राज्याच्या विकासाचो विशय म्हाका दिसता हो पॉलिटिकल पार्टीनी बी लक्षांत दवरून फुडें वचपाक जाय. NGO तर पडले ना, NGO सगळ्या गोश्टी बंद उडोवपा खातीर आसात हांगासर. ज्यो गोश्टी बंद कश्यो पडटल्यो, राज्याच्या विकास डेव्हलपमेंट ही फाटी कशी पडटली, एकच NGO पळयता. एटलिस्ट म्हाका दिसता पब्लिकांनी निदान NGOक समजोवंक जाय अशें म्हाका दिसता. भारत माता की जयचो वांगडी सुभाष वेलिंगकर म्हणटा BJP हुकुमशाहीन वागता. काँग्रेसूच बरी आशिल्ली, ताच्या चल्याचेर खंय BJP सूड घेता. पोर्तुगीजांनी जी कामां करपाची दवरलेलीं आसा ती ह्याच संदर्भात न्हय, परत एकदां म्हाका सांस्कृतीक आधाराचेर हें घेवपाचें आसा. ही नथींग लेस दॅन डिक्टेटरशीप. म्हणजे आमकां जाय तें आमी करून घेतले, ताच्या खातीर सरकारी बळ वापरतले. म्हज्या अनुभवा प्रमाणे हांव सांगता, हांव काँग्रेसाच्या विरुद्ध आसा. एकूण देशभरान जें कितें चल्लां तातूंत काँग्रेसान देश विकला अशें म्हजें म्हणणें. पण हांगाच्या काँग्रेसचें जें राज्य आशिल्लें गोंयांत, त्या काँग्रेसान म्हाका खबर आसा, हांव RSSचो चीफ आशिल्लो. RSSचें काम आमी ह्याच कारकिर्दीन कालावधीन वाडयलें. आमचे टर्म्स बरे आशिल्ले, एकामेकाची रिलेशनशीप आज सुद्दां ह्या सगळ्या काँग्रेसच्या लिडरां कडेन म्हजी बरी आसा. दे नो दॅट आय एम देअर पॉलिटिकल ओपोनंट. म्हजी मतां ती ना हें खबर आसा. पण तें राज्य बरें आशिल्लें, तें खुंची नाशिल्लें, ते लोकांचो सूड घेनाशिल्ले, आपल्याच लोकांचो. हे सूड घेता ज्या लोकांची फिलॉसॉफी आनी आयडियोलॉजी एकूच आसा, ते आमकां जाय तें करिना म्हणून तांचो सूड घेतात ते. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा शैलेश वेलिंगकाराक कितें जालें जाल्यार मुख्यमंत्री जबाबदार. आमकां आतां कळून आयला की ताका बरोच मारला ॲट द इन्स्टन्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. मुख्यमंत्र्यान स्वता फोन करून पुलिसांक डायरेक्शन दिला की ताका बडयात म्हणून. जाता तितलो, कारण तोय एक एक्टिविस्ट जो सरकारा विरोध सदांच आवाज काडटा. आनी असले जर फोनाफोनी जाता आनी मारपाक जर लागले ती अत्यंत दुर्दैवाची गजाल. आनी हाज्या पयलीं कस्टोडियल डेथ जाल्ले आसात. शैलू वेलिंगरा जर फाल्यां कितें जालें जाल्यार सुपर चीफ मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री पूर्णपणे जबाबदार आसतलो. शैलेश वेलिंगकाराचे अटके विशीं मुख्यमंत्री म्हणटात ताका मेळावले वचूंक कोणी सांगलेलें. तितून हांव खंयसरूच म्हाका ताका कोणी थंय वचूंक लायल्लो तर, पूण थंय वचून जर लोक इन्स्टिगेट करपाक लागले ओके जाल्यार अशा पद्दतीचें योग्य न्ही. भारत माता की जय संघटनेचे दिवचलच्या वांगड्यांनी सरकाराचो निशेध केलो. ज्या प्रकारे गोवा सरकारान मेळावले वासियांचो छळ चलयल्लो आसा त्याचो पूर्ण भारत माता की जय आणि समस्त परिवार तर्फे आम्ही गोवा सरकारचो निषेध करता. हे सरकार कोण आसा आमचो हक्क आणि मेळावली वासियांचो हक्क काढून घेवपा खातीर. हांगासरल्या नागरिकांचो हक्कच आसा की तांची जी मागणी आसा ती मागणी खातीर कायदेशीर रित्या जो आसा तो संघर्ष करपाचो. अत्याचारा आड आवाज काडलो म्हूण काँग्रेसीच्या लोकांक धरपाक सुरवात केल्या म्हूण वाळपय काँग्रेस म्हणटा. फाटल्यान वचोन तेंच्यांनी धुवर तसोच लाठीचार्ज आर्मां अशे अनेक प्रकारच्यो घातक वस्तू घेवन तेंच्यांनी आमच्या लोकांचेर काळजाचेर पांय दवरून महिलांचेर आक्रमण केल्लें आसा. आनी तेची आमी जाब विचारली. इतलें आरक्षण आसतना महिलांक आरक्षण आसा तांकां आमी वंदनीय मानता. आनी ह्या बायलांचेर अत्याचार जाता म्हणून आमच्या लोकांनी गोंयच्या लोकांनी आमी काँग्रेस कमिटी तर्फे
आवाज उठयलो म्हणून आमच्या लोकांक अरेस्ट करपाक सुरवात केल्ली आसा. मेळावलेच्या बायलांचेर अत्याचार जाला म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या बायलांनी नॅशनल वुमन्स कमिशनाक चीट बरयल्या. हांव पुलिसान तांचे बायलांचे छातयेचेर चलून कशें गेले. पीसफूल प्रोटेस्ट करपी बायलांचेर भुरग्यांचेर तुम्ही अत्याचार केला. ऑन द कॉन्ट्ररी तुम्ही तांचेर FIRs फायल केला. आमी नॅशनल वुमन कमिशनाक लेटर केल्लो आसा कित्याक गोवा वुमन कमिशन न्हिदला. गोवा वुमन कमिशन पपेट जाल्ले आसा, बावली जाल्ले आसा सीएमाच्या हाताचे, गव्हर्नमेंटाच्या हाताचे. दबावा खाला नमते घेवचे न्ही हे गोंयकारांनी मेळावलेकारांकडच्यान शिकून घेवचें. मेलावली दाखोवन दिल्लें आसा. आय वांट सॅल्यूट द पीपल ऑफ मेलावली द वे दे हॅव हँडल्ड दिस सिट्युएशन इन स्पायट ऑफ ऑल द टायप ऑफ प्रेशर्स दॅट हॅव बीन कमिंग फॉर टू देम. लाठी चार्ज जाली, बाकीचे पुलिसेन केले पूण ते लोक हालूना आनी हेंच म्हाका दिसता गोंयकारांनी शिकपाची गरज आसा. मांद्रे काँग्रेस म्हणटा प्रकल्प पेडण्या तालुक्यांत हाडा. गव्हर्मेंटाच्या जर तकलेंत खरोखर लोकांसाठी काहीतरी करचें आहा, खरोखर मनापासून तांकां करचें आहा की फक्त जमनी घेवन कमिशनाक खावचे आहात ही तेंच्यांनी पयलीं डिक्लेअर करची. कमिशना पुरतीच जर हो प्रोजेक्ट आहा जाल्यार नो प्रॉब्लेम, ते जावचोच ना. लोकांसाठी काहीतरी करपाचें आहात जाल्यार त्या गव्हर्मेंटान एक्वायर आसा, थंय लोकांचो काय प्रॉब्लेम ना. तो प्रोजेक्ट जावपाक मांद्रेंत जावं पेडणे तालुक्यान हरकत ना. कसलोय प्रोजेक्ट जर लोकलांक त्या भागाच्या लोकांक जर तो प्रोजेक्ट नाका, ती गोष्ट नाका, भाजपात न्हू सख्याच्या सरकारान ती लादार ना तेंचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्लीत कोंकणी अकादमी स्थापीत करपा फाटल्यान राजकारण आसल्यारय तातूंत कांयच वायट ना. भाशेक संस्कृतीक फुडें हाडूंक कोणेंय राजकारण करचें म्हण दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उलयलो. गोंयांत लोक बीजेपी आनी काँग्रेसीक विटल्यात. कोणाकूय मत दियात, बीजेपीक वता. लोकांक आप होच पर्याय. विधानसभा वेंचणुकेंत आप कोणा वांगडाच युती करचे ना. सिसोदियाचे शिनाल. Why Konkani Academy in Delhi? Actually, people of Goa, people of India who speak Konkani also live in Delhi. And they have been demanding, they have been meeting to me, they met Chief Minister Arvind Kejriwal ji ki we have Konkani Academy in Delhi. And they introduced us to a lot of cultural aspects, the cultural richness of Konkani language. So, being the national capital, we thought it's a responsibility to set up an academy of an Indian language. And even some of the political parties are taking pot shots at this decision, is saying that this is a political gimmick. देश की किसी भाषा को बोलने वाले लोगों के प्रति रेस्पेक्ट करती है कोई सरकार, उसको आगे बढ़ाती है, तो इवन इफ इट इज पॉलिटिकल, अगर इस देश की राजनीति भाषाओं की संस्कृति भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है. कांग्रेस ने ये माना कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना एक इंडिपेंडेंट वजूद रखती है, वो किसी बी टीम नहीं है. कांग्रेस को मेरा सलाह ये है कि वो अपनी पार्टी की तरफ देखें, क्योंकि गोवा के लोग अब ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस को जाने वाला एक एक वोट एक्चुअली बीजेपी को चला जाता है. इस तरह के बी वर्कआउट से जो जिस तरह के कांग्रेस गेम खेलती है राजनीति में कि पहले वोट हम ले लेंगे जनता से, जो आदमी बीजेपी को हराना चाह रहा है उसका भी वोट हम ले लेंगे और उसके बाद में बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएंगे, वो राजनीति हम नहीं करने वाले हैं. हमें किसी की जरूरत नहीं है. आज गोवा के लोगों को ना कांग्रेस की जरूरत है ना बीजेपी की जरूरत है. उनको केजरीवाल जी को मौका देना है, वो देंगे. Are you absolutely saying that Aam Aadmi Party, which is creating some ground for itself in Goa, should completely look at no alliance with any political party? No alliance with any other political party. And we have got the ground, we have got confidence of 15% of people in Zilla Panchayat election only. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. सोळा जानेर सावन भारतांत कोविड वाशिनां दिवपाक सुरवात. पयल्या टप्प्यांत पयले 3 कोटी हेल्थ केअर वर्कर आनी फ्रंटलायन वर्करांक वाशीन दितले. उपरांत 50 वर्सां वयर लोकांक वाशीन. शेनवारा हाय लेव्हल बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन नियाळ घेतलो. कोविशिल्ड आनी कोव्हॅक्सिन ह्या दोनूय वाशिनाक मान्यताय मेळ्ळ्या. ताळगांव पंचायत पणजे महानगरपालिकेंत घालपाचो प्लान चल्ला. सुत्रांकडच्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण सरकारा मुखार तसो प्रस्ताव पावला, मात निमाणो निर्णय जावपाचो आसा.
ताळगाव पंचायत सीसीपीन घातल्यार वॉर्डाचो आंकडो 30 वयल्यान 50 वतलो. सीसीबीचो टर्म काबार जावपाक पाविल्ल्यान ही वेंचणूक पालिका वेंचणुके बरोबरच घेवपाचें म्हण सरकारान थारायलां. ताळगांवची पंचायत 96 पणजे नगरपालिकेचो भाग आशिल्ली. त्या उपरांत बाबूस मोन्सेरातान ताळगांवच्यान विधानसभेचेर वेचून येतकच ती नगरपालिकेंतल्यान भायर काडली आनी दुसरे वटेन पणजे नगरपालिकेचें सिटी कॉर्पोरेशन केलें. आतां ताळगांव सीसीपीत घालपाचो यत्न चल्ला. ताळगांव पंचायत सीसीपीक तेंकून आशिल्ली पंचायत. 1996 ताळगांव पंचायत पणजे नगरपालिकेचो भाग आशिल्लो. 2002 पणजे नगरपालिकेचें सिटी कॉर्पोरेशन केलें. ताळगांवचो भाग परत पंचायतींत घालो. अंदू ताळगांव पंचायत वाठार सीसीपीन घालपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार. वेंचणूक तोंडार आशिल्ल्यान सरकार ताळगांव पंचायत सीसीपीत घालपाक फाटीफुडें. ताळगांवचो भाग सीसीपीत हाडल्यार वॉर्ड तयार करपाक आनी डिलिमिटेशनाक वेळ लागतलो. ताळगांव पंचायत वाठार सीसीपीत घाल्यार 30 वॉर्ड वाडून 50 वॉर्डांचेर पावतले. वेस्ट मॅनेजमेंट सीसीपीच्या माध्यमांतल्यान बरें जावचें म्हूण हो विचार चल्ला. सीसीपी आनी नगरपालिका वेंचणुको वांगडाच घेवपाचेर विचार चल्ला म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रुडंटाक सांगलें. सीसीपी इलेक्शन्स आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स ह्या दोनूय म्हणजे डेटी सीसीपीचोय टर्म सोंपता. ताजेर डिस्कशन्स करपा खातीरूय ते हांगासर आयले की त्यो इलेक्शन्स वांगडा जावची. परत कोड लागचो न्ही, कारण आमकां थोडो स्प्रेड उरला त्या खातीर त्यो वांगडाच घेवची हाजेर डिस्कशन आशिल्लें. अजून डेट सजेस्ट सांगना, बट तरी सुद्दां फुडलें डिस्कशन जें आसा तांकां डेट कळयली वयतली ते डिक्लेअर करतले. इतले मजगतीं सरकारान 5 पालिकांनी मेळून 9 वॉर्ड वाडोवपाचो आदेश जारी केला. दिवचल आनी कुंकळ्ळेचे प्रत्येकी 2 वॉर्ड वाडून 12चे 14 जाता. कुडचड्याचो 1 वॉर्ड वाडून 14चे 15 वॉर्ड जाता. केपेंचे 2 वॉर्ड वाडून 11चे 13 जाता. काणकोणचे 2 वाडून 10चे 12 वॉर्ड जाता. शार उदरगत खात्यान संबंदीत मामलेदारांक हे विशीं कळीत केला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. बाणावलेत आपान उदकाचो प्रश्न लावन धरला. उदकाचो प्रश्न जो मेरेन सुटना तो मेरेन खंय आमदार चर्चिल जाल्या मावाड आंदोलन चालूच दवरतले. आप म्हणटा बाणावलेच्या उदकाच्या पायपलायनीचो गरजेचो नेटवर्क डायग्राम 30 वर्सां राजकारणात आसूनय चर्चिला कडेन ना. चर्चिलान आतां कितलेय आडावपाचो यत्न केलो तरी आप फाटी सरचे ना. आम आदमी पार्टीन बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो उदकाचो मुद्दो जो तो काढलो. उदो ना बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन, बाणावले विलेजी, बाणावले लोकांक. आनी खूब लोक आपयत आहा कित्याक तेंगेले पायपलायन चेंज जालो ना न्हू जाल्यार तेंका उदका प्रेशर सारकें ना. आनी आतां 1-2 म्हयने अर्दोच जाण म्हणटाय ओरोस जावन गेले. पूण जेन्ना हो लोक भायर सरोन उलोवपाक लागलो तेन्ना आमचो MLA जायते भाशेन आमकां आम आदमी पार्टीक टार्गेट करपाक लागलो. पूण आयज हांव MLA सांगूंक सोदतां की तुवें कितलोय बी टीम म्हणो या फोटकीर म्हणो या तियात्रीस म्हणो या लोका तियात्रीस म्हणो कांय फरक पडपाना. आमी आमगे काम जें आहा बाणावले लोकांक आनी बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक उदो मेळच पासून आमी आंदोलन चालू दवरतले. आनी आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी लोकां गेली उदकाची प्रॉब्लम सॉल्व जात पसून आम ओग रावपानाय. आनी आम हो प्रेशर तुजे घालीत रावतले कित्याक तुगे कायदो 30 वर्स जाली ते पॉलिटिक्सान आसल्यार. पूण आजून बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी उदका पायपलायनीचो एक नेटवर्क डायग्राम ना. हो डायग्राम आसल्यारूय कोटा आसलेले की बाबा हुंच विलेजींक हुंच वाड्यान कितू पायपलायन गेलो आहाय आनी केद पायपलायन गेलो आहा, कितू इंचिसांची जावं ती GI पायपलायन गेलो आहा या प्लास्टिका गेलो हें सगळें कोटालें हें नेटवर्का वयल्यान. तिसवाडी सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटान 19 डिसेंबरात एक्टिव्हिस्ट कॅप्टन वेरिटो आनी फादर बॉलमॅक्स परेरा आड काडिल्ली अटकेची ऑर्द पणजे सेशन्स कोर्टान भायर मारली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाच्या गोंय भोंवडे वेळार निषेध करतना कॅप्टन वेरिटो आनी फादर बॉलमॅक्स परेराक प्रतिबंधीत अटक केल्ली. फुडले 6 म्हयने बरी वागणूक दवरप आनी 25,000 रुपयांच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर तांकां सोडला. सो दॅट ऑल फॉल्स हें केल्लें दॅट प्रेजिडेंटाचे फंक्शनान बाजीन करून डिसरप्ट करपाचें आशिल्लें. वी वर शॉक टू रीड दीस बिकॉज वी हॅड कम टू वॉच अ प्रोग्राम एट द पेंगम चर्च स्क्वेअर. सो हें कोर्टान आयलें, सेशन्स कोर्ट दे एडमिटेड. आनी काल that order which was passed by the STM has been quashed and set aside. It is a slap in the face of the government. And we request the government, कितेंय जालें म्हण तुमी आमचोच government, की असले STMांक तुमी दवरूंक उपकारना.
without going into facts, you are fabricating charges. SDM should be dismissed. And it's a request for the police. Don't cook up false charges. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौघात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.